दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. न्यूविनस पावर वा दैविक वा पवित्र ते देवाच्या सत्तेच्या वयर उंडून आसा. जादू वा मॅजिक मनशाच्या सत्तेच्या वयर उंडून आसा, लौकीक जावन आसा. जेजू मॅजिशियन न्ही, जादूगार न्ही, बगार तो असर्यांगार. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो पूत जावन आसलो. तर मोगचें अजाप म्हळ्यार कितें? अजाप म्हणलो शब्द तावमोसियन म्हळ्यार ग्रीक शब्द थावन वापरला. अजाप म्हळ्यार मनशाच्या सत्तेच्या भायर जावचें तें दैवीक घडप. जेजू क्रिस्तान अजापा केली, कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो पूत जावन आसलो. जेजून म्हणलें सासांव तितलो भावार्थ आसा तर आमच्या जिवितांत अजापात जातली. बोनावेंचर बापूरबायन म्हणटा, खंयसर देव आसागी थंयसर जायतीं अजापां जातलीं. आनी अजापां देवाच्या हाजीरपणा वरवीं जातात. त्या देखून आमचो देव परमोन्नत, आमचो देव निष्कळंक, आमचो देव पोतवेदार आनी चर तरान सगळ्या जाग्यांनी तो वस्ती करता. जेजून अजापा करूंक उद्देश कितें? पयल्या सुवातेर जेजून आपलो दैवीक मोग व्यक्त करूंक ताणें अजापा केली. आपूण देवाचो पूत म्हणून उक्त्यान परगट करूंक ताणें अजापा केली. आनी नवें सर्ग स्थापन करूंक ताणें अजापा केली. थॉमस आक्विनस भोव आपुरबायेन म्हणटा, अजाप एक खूण मनशाच्या सत्तेच्या भायर जावचें तें एक घडप जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येयलो, देवाचो पूत जावन जायतीं अजापां केली. कोडकाराक नितळ केलें, मोणयांक उलशें ताणें केलें, केप्यांक खाण ताणें दिलें, आनी बंदीत आसलेल्यांक सुटका दिली. शोशणी वळख जाल्ल्याक स्वातंत्र्य ताणें दिलो. विधवेच्या पुताक जिवंत उठयलें, लाजराक ताणें दुसऱ्या दिसा जिवंत उठयलें. आनी आख्रेक आमच्या पातकां खातीर तो कुस्सार तो मेलो. आनी अजापीन रितीन म्हळें बरी, तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठलो. 50व्या दिसा पवित्र आत्म्याक ताणें आपोस्तलांचे वरें पाठयलो. आनी तसो पवित्र आत्मो तांकां जेरुसलेमांतून अख्ख्या संवसाराच्या पंचांनी देवाचें उतर परगटून बोळटलें. आनी आजुनी तसो पवित्र आत्मो आमकां ज्या बऱ्या रितीन म्हळें बरी देवाचें उतर परगट करूंक आमकां बळ दिवन आसा. तर मोगाळ भावा भयणीनो, बायबलांत कितलींशीं अजापां आसात. बायबलांत सुमार 129 अजापां आसात. जेजून केल्लीं आसर्यां जावन आसात. जेजून केल्लीं अजापां जावन आसा 30 आणि 7. पुर्ण्यासुल्यांत आमी पळोवचें तर उत्पत्ती ग्रंथांत आरांबरस देवान अजापीन रिती म्हळें बरी हो संवसार रचलो. फुलां फळांनी तो नेटयलो आनी आख्रेक मनशाक आपल्या सारकेसो जावन ताणें रचलो. अजापीन रितीन म्हळें बरी ताणें रचलें आनी सक्कड ताका भोव बरें दिसलें. तशेंच आमी पळयता नोएच्या काळार जायतीं विनाशी कृत्यां सोडून आसलीं. मनीस पातकाक वळख जाल्लो आनी देव सुरसुरता आनी आपली आकलास तो उसारता. मनशान पाताक कर्नच आसा. विनाशी कृत्यां सोडून जो आसात आनी की सोडून आसात, त्या देखून हांव तांचे वयर शिरांदिरसांव पावस धाडटलो आनी सगळी संतत हांव नाश करतलो, वनस्पती हांव नाश करतलो म्हणून नोएक सांगता. नोए एक निर्दोशी जावन आसलो आनी ताका एक रुखाड्याचें थारो बांदून सांगता आनी सर वनस्पतीक एकठांय कर्ण भितर हाडून तो सांगता. आनी ताणें सांगले प्रमाणे तो करता. आनी शिरंदिरचो पावस 7व्या दिसा शिरंदिरचो पावस तो सर्गार थावन तो वता आनी धाडटा. आनी 40 दिसा उपरांत थंयसर
आवरून येता, सगळी वनस्पती सगळे मनशाकडं नासता, पूण नोयेचें कुटुंब मात्र बाचाव जाता. कित्याक म्हळ्यार नोये एक निर्दोशी जावन आसलो आनी आज आपण रिती म्हणलें बरी ताचें कुटुंब बाचाव जालें. तशेंच आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12. अब्रामाक देवान 4 जनांचो बापूय केलो. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक ताणें कबलत दिली आनी अजाबान रितीन म्हणलें बरी देवान ताचे कडेन सल्लो केलो आनी सारा मुखांतर एका चेस्क्या भुरग्याक फावो केलो. देवान म्हणलें तूं एक बेसांव जातलोय, तुजें थावन हांवें एक वर्जा उपजयतलो आनी तुजी संतत त्या धुळीच्या खाणा बरी जातली आनी नेकेत्रां बरी परजत म्हणून सल्लो करता. आनी आजा पण रिती म्हणलें बरी तो विश्वासाचो पावर्ताचो बापूय सांगतो पावलो. तशेंच आमी पळयता निर्गमन ग्रंथांत 11च्या भागांत जाकोबान जुजेचो मोग केलो आनी हे पळोवन भावांनी ताका एका उदाहरणांतल्या बांयक उडयले आनी उपरांत मिद्यस्त व्यापाऱ्यांनी ताका विकलो आनी तांणी मिद्यस्त व्यापाऱ्यांनी 30 नाणयाक म्हणजे परवरायच्या कारबाऱ्याक तांणी विकलो आनी ताका बंदन केलो, नाका जाल्लो आरोप केलो. त्या दिसा परवरायक एक सपन पडलें आनी परवरायान विचारलें कोणाक सपना विशीं समजणी दिवेत आनी त्या वेळार तो म्हणालो म्हाका त्या सपना विशयांत समजणी दिवी आनी ताणें समजण दिली आनी परवराय विस्मीत पावलो आनी तो म्हणूंक लागलो तुजे तसलो ह्या देशांत कोण विद्वांस मनीस ना, बुद्धवंत मनीस ना, शाणेपणाचो मनीस ना. त्या देखून ताणें कितें केलें, आपणां तें आसली उस्तायकी मोदी ताणें ताका घाली आनी आशिर्वाद केले आनी ताका तसो कारबारी केलो. ताच्या काळार वस्तू समृद्धी आसली, जाय तितलें खाण ताणें एकठांय करून दवरलें. इस्रायल देशांत दुकोट पडलो वर्ग लायिल्लो, सगळ्या संवसारांत वर्ग लायिल्लो, पूण इजिप्तांत मात खाण आसलें आनी ताचे भाव ताची सदां आयले. पूण आपूण तांचो भाव न्हू ताणें कळीत करूंक ना, तांकां बक्षिलें ताचो मोग केलो आनी अखेरीक आपणाचो तांचो भाव न्हू ताणें उक्त्यान म्हणलें बरी कळीत केलें आनी तो म्हणूंक लागलो कितें तुमी म्हजेर वायट म्हणलें गी तें देवान बरें जावन बदलिलां आनी आज हांव या गांवचो एक राय जाला म्हणून तो म्हणटा. आनी हाच्या बाटली म्हणलें बरी देवान ताका इब्रित गांवचो राय जावन उबारलो. तशेंच आमी पळयता निर्गमन ग्रंथांत देवान मोइसेक इस्रायलकारांक इजिप्त थावन सुटका दिवंक आपणे दिलें, पूण देवा थावन तो पळटावंक आशेता आनी देव ताका परत्यान सांगता तुवें म्हज्या परजेक तुवें फाटीं हाडूंक जाय, बसयल्या गांवाक तुवें फाटीं हाडूंक जाय आनी हांव तुका सकत दितलो, हांव तुजे संगी हांव आसतलो म्हणटा. आनी ताच्या मुखांतर जायती अजापां करता. देव ताचे मुखांतर 10 कर्गां धाडटा, कलिती कर्गां उदक आसलें रगत केलें, देवान पोट धाडलें, देंपे धाडले, कर्याचे पावस धाडले, जडारी धाडल्यो आनी प्रथम जनीत पुताक सरस्परान जिवेश मारलें. थरी फारिझेवाचें खाडीज धारून जालें आनी तांकां वसोंक सोडलें ना, पूण देवान तांची दया दाखयली आनी तांकां संरक्षण दिलें. देवान सवार रितीन म्हणलें बरी इजिप्त गांवांत आसतना तांकां संरक्षण दिलें. तांबड्या दर्यांत थावन उतरत आसतना तांचे पांय भिजन अशें ताणें पळयलें, तांकां रक्षण दिलें आनी इजिप्तच्या सैन्याक ताणें बुडयलें. तितलेंच मात्र न्ही, मरुभुमींत अरण्यांत 40 दीस 40 वर्सां थंयसर आसतना
तांकां रक्षण दिलें. जगलें थावन चर वायट विकतांतलें तांकां राखलें. मान आकसतावन तांकां मान्न दिलें आनी रेफिदीम थावन उदक वळाशें केलें आनी तें उदक पिवन दादोशलें. अशें देवान तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां केलीं. तशेंच एलिशाच्या काळार जायतीं अजापां जालीं. एलिया आनी तशेंच एलिशाच्या काळार जायतीं अजापां जालीं. एलिशाच्या काळार 3.5 वर्सां म्हणसर बरगल आसलो. पूण एलिया प्रावदीक देवान एका खावळ्या मुखांत्र उंड्याचो कुडको आनी मातसो कुडको दान्न ताची भूक थांबयली आनी एका वळातावन उदक वळाशें करून ताची थाण बागयली. एक दीस तो झेरेपत शाराक तो येता आसतना एक स्त्री लांकूड जोडोवन आसली आनी ती जोडोवन आसतना तो विचारता, म्हाका एक उंड्याचो कुडको हाडून दी. आनी ती म्हणटा, हांवें हें लांकूड व्हरून म्हज्या पुताक आनी तशेंच म्हाका एक खण हांवें तयार करूंक जाय आनी म्हज्या मडकेंत इल्लेशें पीठ आसा, बरें तितलेशें तेल आसा आनी तें करून तें खावन आमी मोरतले. आनी एलिया प्रावदितान सांगता, पयलें म्हाका हाड दी आनी सवेस्पर देव तुजेर दया दाखयतलो, अजापां करतलो. तुजी पिठाची मडकी बरून ओंकतली आनी तेलाची बरणी बरून येतली. देव पावस धाडटा म्हणसर तुमकां दोश मापान आसतलें, खाण जेवण आसतलें म्हणटा. आनी हाच्या पण रितीन म्हणलें बरी पिठाची मडकी बरोवन ओंकतून आसली आनी तशेंच बरनेत आसलें तेली सुकोवन वचोंक ना. तशेंच आमी पळयता एलिशाच्या काळार नामान राय कोडाच्या पिडेत गूण जालो आनी ताका सुटका मेळ्ळी. एलिशा प्रावादीन सांगले प्रमाणे ताणें केलें. जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी न्हांवक सांगलें आनी त्या आदेशा प्रमाणे तो गेलो आनी नामान राय कोडाच्या पिडेत गूण जालो आनी उपरांत आपणान हाडली खाणीक ताणें एलिशाक भेटयत आसतना, देवाच्या प्रावादीक भेटयत आसतना, देवाचे सेवेक भेटयत आसतना ताणें स्विकार करूंक ना. आनी तो म्हणूंक लागलो, इस्रायेलचो देव खरो देव, ह्या देवा शिवाय कोणूच ह्या संवसारांत ना, ताका मात्र आराधन फावो म्हणून तो म्हणटा. तशेंच आमी पळयता दानियेलाच्या ग्रंथांत अबेदनेगो, शेदाक आनी तशेंच आनी एक नितीवंत मनीस तांकां ते गायकी जळच्या आपट्या उज्यांत गेले. कित्याक म्हळ्यार तांणी केल्ल्या त्या मुर्तीक आराधन करूंक ना, पूण निजा देवाक ते आराधन तांचे देवाक ते त्या देखून जळच्या आपट्या उज्यांत तांणी घालें आनी तांकां कश्टिले तरी जाल्यार त्या उज्यान द्राशिल्ले ना. हाज्या पंडितीन म्हणलें बरी देवान तांकां संरक्षण दिलें. तशेंच दानियेल सिंहाच्या दोळींत उडयलें आनी तांच्या रायार सांगलें, तुजो देव विश्वासी जाल्लो तर तुका ह्या कश्टां आकारांतले निवारो म्हणून ताका सोडून तो न्हिदोंक गेलो. सकाळीं उठोन थंयसर तो आयलो दोळी कडेन, सिंहाच्या दोळी कडेन तो आयलो आनी दानियेल प्रावादी सुरक्षीत आसलो. देवान ताका रक्षण दिलें. देवदूतान ताका रक्षण दिलें आनी त्या सिंहाची तोंडां दपल्ली. आनी त्या वेळार दावीद प्रावादी अशें म्हणटा, देवान देवदूतांक धाडलें, म्हाका रक्षण दिलें आनी तशेंच त्या सिंहाची तोंडां दपल्ली. हें पळोवन विस्मीत पावलो आनी ताका दोळींतावन भायर काडलो आनी तशेंच नौकरां कापोवन कोणें ताचे वयर आरोप केला की त्या मनशाक सिंहाच्या दोळींत उडयलो आनी त्या सिंहांनी त्या वागांनी तांकां कैद केलो. आनी राय दावीद प्रावाद्याक भियोन आनी ताका सरपडल अशें म्हणटा, तुज्या देवाक हांवें तरतरोंक जाय, हांवें भियोंक जाय म्हणून तो म्हणटा.
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ही जावन आसात थोडी आजापां पोरण्या सोल्ल्यांतली. नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्तान सुमार 37 आजापां केली. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जावन आसलो, तो एक असर्यकार जावन आसलो, तो मॅजिशियन न्ही, भागार तो असर्यकार. कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो पूत जावन आसलो. जेजू क्रिस्तान कित्या पसत अजापां केली? आमचो भावार्थ सोडोवचे पसत, देवाचें राज प्रगट करचे पसत, आनी तशेंच देवाच्या राजा विशीं जाणा जावचे पसत, देवाचो पूत म्हणून कळीत करचे पसत, आनी ताका साक्षावन जिवचे पसत, ताचे पाटलो जावन जिवचे पसत ताणें जायतीं अजापां केली. आमी थोडी अजापां पिशांत आमी नियाळ करया. सांजुआवलो ओटुक 7 अजापां उल्लेख केल्यात. सांजुआवो अजापां म्हणून आपयना, असर्या म्हणून आपयना, वागार गुणा म्हणून तो आपयता. पयले सुवातेर आमी पळयता जेजू क्रिस्तान पयले पोटी खाना शहरांत अजाप केले. खाना शहरांत अजाप केले आनी थंयसर मोरी माय आजार आसली आनी मोरी माय वचून सांगता वायन इल्लो उणो पडला. त्या वेळार जेजू म्हणटा, बाये हुस्को कित्याक तुका, कित्याक हुस्को तुका, म्हजो वेळ आनीकी येवना. ती समजली आनी ती उतरां आपल्या काळजांत तिणें जागोवन दवरली आनी आपल्या नवकराक आपोवन तिणें म्हळें, कितें सांगता तें करा, कितें सांगता तें करा. आनी ताणें सांगले प्रमाणे तांणी केलें. मांड्यार उदक व्हरलें आनी जेजून आशिर्वाद दिवन म्हणलें, वो उंची वायन व्हरून त्या कारबाऱ्याक दी. आनी तो उंची वायन पियेत आसतना त्या कारबाऱ्याक विस्मीत जालें. वो उंची वायन खंयसर तुमी दवरलोय, तुमी दिवच्या बदलाक खंयसर तो दवरलोय म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्तान अजाप केलें. आनी तो कारबाऱ्याक थंयसर आसले मनीस जेजू क्रिस्तान देवाचो पूत म्हणून पातयले, शिशी पातयले आनी हें केल्लें पयलें अजाप जावन आसा. आनी उपरांत जेजू क्रिस्त कपारनावाक गेलो. थंयसर शतापती आसलो. शतापतीचो साकोर तापांत न्हिदून आसलो. शतापतीक वर्तो विश्वास आसलो. जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत म्हणून वर्तो भावार्थ आसलो. आनी शतापती जेजू सशें वचून 3 दीस पडून अशें म्हणटा, सोम्या एकच एक उतर तूं सांग, म्हजो साकर बरो जातलो. हो भावार्थ पळोवन जेजू क्रिस्त विस्मीत जालो आनी म्हणूंक लागलो, इस्रायेलांत असलो भावार्थाचो मनीस हांवें पळोवंक ना. आनी भावार्थांत तो गेलो, ताचो साकर बरो जालो. हाच्या पंडितीन म्हणलें बरी, तो बरो तो जालो. आनी तशेंच जेजू क्रिस्त बेसायदांत आसता आसतना एकलो मनीस 38 वर्सां तावन कश्टून आसलो, थोड्याचो शिवतो आसलो. आनी जेजू ताका विचारता, तूं बरो जावन तूं आशेताय, वय सोमी हांव बरो जावंक आशेता. आनी तो जेजू म्हणटा, उठ तुजें हांतरूण घे आनी चल. तो ताणें ताचें हांतरूण घेतलें, उठलो आनी तो चल्लो. आनी थंयसर आसले लोक विस्मीत पावले. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू क्रिस्तान 5000 लोकांक फकत 3 मासल्यांनी आनी 5 मुंड्यांनी लोकांक जेवण वाटलें. थंयसर लोकांचो जमो आसलो. लोकांचो जमो तसो फाटला करना तांकां ताणें शिकोवन ताणें दिली. आनी शिकोवन दिवन आसता आसतना ताका उपाशी सोडूंक ताका मोन नातलें. आनी सगळें विचारता, कितें आसा जाल्यार दिया. आनी त्या वेळार शिष्य म्हणटात, ह्या लोकांक इतले उंडे कशें मोलाक आमी हाडप येत. ह्या आनी एका भुरग्या कडेन 3 वासल्यो आनी 5 उंडे आसात. आनी तो जेजू म्हणटा, ते उंडे आनी तशें 3 मासल्यो हांगासर हाड आनी त्या लोकांक तुमी बसया. आनी जेजू क्रिस्तान आशिर्वाद दिवन उंडे आनी तशेंच मासल्यो वांटल्यो. आनी 50,000 लोक दोशी जेवण करून ते दोशी ते जाले. जेवण जेवले ते आनी दोशी ते जाले. आनी एकठांय करता आसतना उरले कुडके 12 जाली म्हूण येत. आनी हाच्या पलट्रीतीन म्हणले बरी, जेजून हें असर केलें आनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून ते पातयेले. आनी जेजू क्रिस्ताक लोकां जमये थान पयस वचूंक
मौन आसलें आनी तो पेल्या कपरनावच्या पेल्या तडीक तो गेलो आनी थंयसर एक सोतेर आपलो वेळ घुसूंक तो सरोवरांत दोनीर ताणें शिस्तान बंद केलें आनी त्या वेळार वारें वादळ उरलें. जेजू क्रिस्त न्हिदोन आसलो ते पियेले, तरतरले आनी बोबाट मारूंक लागले, सोम्या आमकां बचाव कर, सोम्या आमकां बचाव कर, सोम्या आमकां बचाव कर. आनी त्या वेळार जेजू वारें वादळ करता आनी म्हणटा, इतलें भिजूट कित्याक, दुबाव पावनाका तूं उण्या भावार्थनो. आनी जेजूचे लसर हे पळयोन शिस ताका सरपडटात आनी देवाचो पूत म्हणून फाती येतात. आनी तशेंच आमी पळयता जेजू क्रिस्तान लाजराक पुना जिवंत उठयलें. तो बेतानियेन नातलो 3 दीस लाजरस होंडांत आसलो, ताची कूड घाण येताली आनी जेजू बेतानियेक पावता आसतना मातान म्हणलें, म्हजो भाव जिवंत आसतलो, सोम्या तूं हांगा आसलो तर आजून 3 दीस जाले, ताची कूड घाणीन भरल्या. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, जर तर कोण म्हाका फाती येतात तांकां जिवीत लाभतलें. तो 11च्या दिसा पुना जिवंत उरतलो म्हणटा. हें तूं फाती येताय गे बाये. आनी त्या वेळार मारता म्हणटा, वय सोम्या हांव फाती येता, तूं जावन आसाय बरो प्रावती, तूं येवसो जावन आसा बरो देवाचो पूत म्हणून म्हणटा. आनी तिसो भावार्थ पळयलें, जेजू क्रिस्त जिवंत उठयता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू आसुनी आजापान करता, जेजू आसुनी आश्चर्यां करता, जेजू मॅजीक करिना. पवित्रत्वाच्या सत्तेन आज आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां जातात. आज जायतो लोक हरी म्हणले बरी पुण्यक्षेत्राक वचोन आसा आनी मागोन आसा आनी तांच्या जिवितांत आज जायतीं अजापां जाल्यांत आनी साक्षी दिवची आमकां पळोवंक मेळटा. 3 गणितां तुमचे मुखार हांव दवरूंक खुशी वता. एकलो मनीस थापांत वळवळून आसलो आनी ताचो स्वास बंद जालो आनी धाकटेरान सांगलें, इतलेंच तो जिवंत उरचो ना. आनी तांणी कितें केलें, तांच्या कुटुंबांतरांनी कार्पोलच्या आत्तूर म्हळ्यार सा लॉरेन्साच्या बजिलाक ती गेली आनी सा लॉरेन्साच्या पांयां तळार सरपडोन ती माग लागली. आपली विनोनी थंय ताच्या पांयां तळार दवरली आनी 3 दिसा उपरांत ताका जीव परत फाटी मेळ्ळो. बरो तो जालो, हाच्या पिंडीतून म्हणल्यार बरी तो बरो तो जालो. आनी उपरांत ताका घेवन ती आत्तुराक ती गेली आनी एक वात तांणी पेटयली आनी तांणी बसावणी तांणी केली. सा लॉरेन्सा, तुवें आमची मागणी तुवें आयकलाय आनी आसतान तुजेर आमी फातयेनी दवरता. तुज्या ससेन आमच्या जिवितांत बरेंपण जावं दीत म्हणून ती मागलां आनी बसावणी केली. दुसरें अजाप जावन आसा, एक चेडूं भुरगें रक्ताच्या कॅन्सरांतल्यान वळवळून आसलें. 3 केमोथेरपी केलो पूण डॉक्टरान सांगलें तें भुरगें बरें जावचें ना म्हणून आनी जिवंत उरचें ना म्हणून. कितलो तें उरता म्हणून कोणूच नेना म्हणून डॉक्टरान सांगलें. आनी कितें केलें, सा लॉरेन्साची मजत मागोवंक ती गेली, सा पियोची मजत मागोवंक गेली आनी तांच्या मजतीन त्या भुरग्याक परत जीव माटी मेळ्ळो. आनी 4 दिसां उपरांत त्या भुरग्याचें रगत टेस्ट करता आसतना ताचें ब्लड टेस्ट करता आसतना करेक्ट आयलो म्हणून तांकां रिपोर्टाक कळ्ळो. आनी हाच्या पंडितीन म्हणलें बरी ताचें ब्लड कॅन्सर, ते कॅन्सर थावन गूण जालें. तशेंच एक भुरगें उडपींत कश्ट नासलें पोटाच्या कॅन्सरा द्वारे जायते वखद केलें, जायते पयशे तांणी विबाड केले, जायते वैद्य सशीन फाटल्यान ती गेली आनी आमकां एक वैद्य सशीन ती आयली. आनी हांवें सांगलें इतलेंच, तुमी बेलाखनीच्या मायेच्या पुण्यक्षेत्राक तुमी वचा, बेलाखनीची मजत तुमी मागा आनी उपरांत तुमी हांगास येया, आपेडूच्या पोंडे सशीन येवं तुमी मागा आनी तुमकां बरें जातलें. ती आयली आनी माग लागली. आल्बर्ट रोसीच्या पोंडे येवन ती माग लागली, तुका पळोवन ती माग लागली आनी म्हजे कडेन येवन म्हणूंक लागली, आमी मागला आनी खंडी जावन आमकां बरें जातलें, आमच्या भुरग्याक बरें जातलें. आनी सुमार 1 म्हयन्या उपरांत
ते फाटी येतात आणि म्हणतात मुझे भुरगे बरे जाला, पोटाच्या कॅन्सरांतावन संपूर्ण सुटका लाभल्या. आणि वसोलो तांणी आल्फ्रेड रोचाक अर्घ पाठयले, वेलंकणीच्या मायेक तांणी अर्घ पाठयले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, असली जायती अजाप आमकां आयकूंक मेळटात, सांगच्यो साक्ष्यो आमकां आयकूंक मेळटात, जायत्यो साक्ष्यो, जायते विटनेस आमकां आयकूंक मेळटा. जर तर आमच्या जिवितांत अजापान जायचे तर आमी कितें करूंक जाय? आमच्या जिवितांत अजापान जायचे तर आमी आमचो भावार्थ आमी सोडूंक जाय. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आते 11 एक वळ अशें म्हणटा, भावार्थ जावन आसा देवाचें जेणे. भावार्थ जावन आसा कितें आमी पातयता त्या संगतीचो थारो म्हणून एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. त्या देखून आमी भावार्थान आमी जियोंक जाय. जेजूचे बरोबर तो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. सासांव तितलो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. जर तर आमचे थंय भावार्थ आसा तर आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता. दुसरें जावन मागणें एक अति गरजेचें जावन आसा, एक व्हड अधिकार जावन आसा. जर तर आमी मागल्यार आमच्या जिवितांत अजाप जातात. जेजू क्रिस्तांनी अजाप करचे पयलीं मागलें, असलें करचे पयलीं ताणें मागलें आनी मागणेच्या बळान ताणें अजाप गेलें. आमी मागण्याचे मनशां आमी जावंक जाय. तिसरें जावन मोग जावन आसा एक पवित्र शिगून, वर्तो शिगून जावन आसा. जर तर आमचे ते मोग आसा तर आमच्या जिवितांत खरी अजापां जातात. चवथें जावन खालतेपण. जेजू ख्रिस्त खालतेपणाचो एक आदर्श जावन आसा, एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. तो खालतो जावन ह्या संवसाराक तो येयलो, आमचे बरी तो जियेलो, आमचे मोदें तो जियेलो. आमी खालतेपणाची मनशां आमी. जर तर खालतेपण आसा तर आमच्या जिवितांत खरी अजापां जातात. आनी अक्रेचें जावन प्रामाणीकपणाची जिणी आमी जियोंक जाय. जेजू ख्रिस्त आमकां आपोवणी दिता. जर तर कोण एकलो प्रामाणीकपणान जियेता ताची जिणी सुफळ बरी जातली, ताच्या जिवितांत खरी अजापां जावंक शकतली. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी जेजूचे बरोबर तो भावार्थ आमी दवरया. मागणेचे मनशां आमी जावया. एकामेकांचो आमी मोग करया. खालतेपणान विश्वासपणान जियोंक जाय आसपी कृपा आमी मागून घेवया. दिव्यवाणी